विजय बाब, काल भोमचे लोक सांचे मेळ्ळे आफ्टर तुम्ही असेंब्लीन तुम्ही तुमचो जेन्ना तुम्ही त्यांचो इश्यू घेतलो, सो ते म्हणटा की तुम्ही आसा पूण थंयचे जे लोक आमदार आसा ना, मंत्री आहा ते म्हणटा वांगडा ना. कशें तरी म्हणजे तुमचे कडेन ते अप्रोच जाल्ले काय कशें कितें? म्हाका अप्रोच जाल्लेच न्ही, हांव गेला म्हणटा ती घरा एल्गर फॉर्म बायलोन दिसा म्हणटा तो एक व्हडलो म्हळ्यार गोंयच्या इतिहासान एक मनीस बापायचोय बी फ्रेंड बी फॅमिली फ्रेंड बी. आनी हो इश्यू जेन्ना आयिल्लो तेन्ना आमच्या पक्षाकूय ते मेळ्ळा, आमी रिप्रेझेंटेशन तांकां करून दिल्लें, ऑल्टरनेट रूट तांचो पळयला आनी हांवें ताचेर क्वेश्चनूय घालता. सो हांव जें काडलां इज बिकॉज एज अ गोंयकार म्हादयचेर जेन्ना आमी इश्यू घेतात गोंयकार म्हणून, तेन्ना फोमा आनी खोर्लेचो इश्यू गोंयकारूच म्हणून घेवप न्ही तो. पूण आतां सीएम म्हणटा थंय देवळां बिवळां कांय तशें वेयचें ना म्हणटा. तांकां मेळूंकूच ना न्ही, मेळत ना न्ही, मेळ मरे तांकां मेळपाक कितें प्रॉब्लेम जाता? बरें तें कितें अनाडी. नंबर 1 पयलीं एक तकलेन धरा, 2011 मनोहर पर्रीकारान आनी श्रीपाद नायकान हो इश्यू घेतिल्लो, तेन्नाच्यान ती स्थगिती आहा तशीच. ते मागतात ते फॉर द स्टेटस को टू बी मेंटेन ऑर टेक एन ऑल्टरनेट रूट. वाय आर दे नॉट टेकिंग एन ऑल्टरनेट रूट? मेळपाक कित्याक सोदना? हांव आज मेळटलो तांकां वचून ना. तुम्ही मनोहर पर्रीकरांचें नांव घेतलें, थंयचे एकटो स्थानीक म्हणपाक लागलो की मनोहर पर्रीकराचेर कोणें म्हणलें की एक्विजिशन ऑफिसरान मेले ते गेले म्हणून तेन्नाचे ते आतां लागले ते गेले अशें जर ते म्हणूंक सोदता जाल्यार प्रधानमंत्री जेन्ना म्हणटा की मनोहर पर्रीकर आपलो इश्ट ताच्या नांवान आपल्यान एअरपोर्ट केला म्हणून, मेलो तो गेलो जालो. 4-5 जाण कोण कोण येवन गेले, इवन ते भोमाचे कितें बरयला हितून भितर जर तांकां जाय कॅन कम एनी टायम डिस्कस करता. ते म्हाका लागला भुमिका तांची राजकारण आसतलें, आमकां राजकारण लागना. आमी बी भोमांतल्यान वचपी, हांव म्हाजें वचपी, म्हजो मामा आमकांय तितले मतदार म्हणटा ते जेन्ना गोंयकाराचो इश्यू येता तेन्ना सगळे इश्यू भोमाक आसतात. Clear cut BAC had understanding that Madhai will discuss post lunch tomorrow till the discussion gets over. It could even go into day after tomorrow. अशें आमकां क्लियरली अंडरस्टँडिंग स्पिकराक विचारलें BAC ने. Event management, government has spent crores of rupees for the event management. This is the event managed Sarkar. They do events, they don't do work for the people. Events only showcase themselves. The event manager is hand in glove with the government. विजय बाब, तुम्ही ह्यो गजाली कशें पळयता? गव्हर्नमेंट म्हणटा स्वताची जेन्ना डिपार्टमेंट आसता, थोडी कॉर्पोरेशनां आसा ती तांकां लॉसान चलोवचें पडटा म्हणून ते प्रायवेटायज करूंक सोदता आनी दुसरे वटेन इव्हेंटार इतले पयशे मोडटा. कशा तरेन तुम्ही पळयता? प्रायवेटायझेशन जाता हो तांचे बजेटरी एलोकेशन जायना आनी एक नवें नोटिफिकेशन 20% लास्ट क्वॉर्टरान मोडप. ताचे कडेन पयशे ना, ऑस्टेरिटी मेजर्स गाडयो घेवच्यो न्ही आनी कितें अशें तरेन हें काडलां. पूण तुमचे कडेन पयशे ना, सरकार चलोवपाक बजेटरी एलोकेशन मोडपाक खंयच्या तोंडान तुमी इव्हेंट करता? करीत आहा म्हणजे मायनिंग सुरवात जाल्या म्हणून सुरवात जावंकूच ना, ब्लॉकाचे ऑक्सिजन केला इव्हेंट करता आनी सगळें तांचो एटिट्यूडूच पळय मरे. फोटोग्राफर घेवन भोंवता कितलेंच कोण पळोवंक नाका जाल्यार काल फिफा वर्ल्ड कप मुखेलमंत्र्यान आपल्यालाच इनॉग्रेट केलें. आनी मेन इश्यू जे आहा आतां बर्जर जो लागलो काल कॉलिंग अटेन्शन जालें, बर्जराचेर FIR फायल जाल्या कित्याक जायना? म्हजो डिमांड आहा की FIR सरकार क्लियर आहा, FIR आज बिफोर द असेंब्ली सेशन गेट्स ओवर FIR ताचेर लावंक नाजाल्यार हाव इज ही गोइंग टू बी मेड लायबल? ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तुका खबर आसतलें भोपालाक जेन्ना गॅस ट्रॅजेडी जाली तेन्ना कितें जालें? ते कंपनीचे मनीस धांवले कित्याक थंय बी दे वर हँडलिंग. सो यू कांट हॅव दीस. गव्हर्नमेंट हॅज टू कम Thank you. So Vijay Babu, you don't think so that government should manage these events or events? Not at all. You see, government has ESG, no? Why they have ESG? You are giving event manager, that to chosen event manager, who are your partners. Event tender then आसता काम करता. You all have seen in the case of Purple Fest. So
हे मनीस पार्ट ऑफ कार्टलायझेशन Right now, दे आर पार्ट ऑफ देअर थिंग्स in Ponda. आणि पैसे तातूंतच आहा Entire team of Information engineers along with water supply. wanting to spend 22 crores more in the next 3 months. People who require a road. इव्हेंट मॅनेज सरकार म्हणून आम्ही बॉब मारून City are bad. आता तो We have to take a फुडल्या call. 3 महिन्यांनी आणि 22 कोटी मोडपाचे सप्लिमेंटरी डिमांड्स पास केल्या To dig the roads again. So I told them इव्हेंट आणि किती करता allow them, otherwise it takes 2 years to dig it again. आणि किती करता ते It was and I understand why the infrastructure is growing. इव्हेंट मॅनेज It requires to take space. We will find solutions. ऋण काढून पेस्त करता सारखे ऋण काढून सोड करता लोन काढून पेस्त करता असलो सरकार ओके थँक्यू